आणि हॉटेल येताना सर आता आणि पहिले भावाला शर्ट ते म्हाका दिसली मायरांमध्ये तिंगा पहिले हिंगा रक्ताची ब्लॉटाच दिसपा लागली मायरान वचून ते सिस्टर कोण असले दाखय म्हाका सारके एक्झॅक्टली इथून हांगा कितें आशिल्लें कपडे शर्ट आले तेजे कपड्याचे शर्ट पडले हिंगा मागीर थंयच्यान हांवें पयलें हिंगा कपड्याचे शर्ट पडलो म्हणून साहेबाक बी सांगलें मागीर साहेबान हांवें पयलें मागीर ते ब्लड बी सगळें पयलें हिंगा मागीर हितून बाल्टीन पयल्यार केस ताजे आहा केस आहा केस आहे पळय बाल्टीन उदीक केस आणि कपडे सुद्दां कपडे तितून आले आणि ब्लड पळय हिंगा पळय ब्लड हिंगा पळयलें ताका उदीक बी मारलेलें तेंच्यांनी आसतलें आणि कितें ओडून ते ब्लिपला काय कळना तेजे कपडे क्लीन करून दवरलेले तशेंच ब्लड बी लागलेले डाग बी आले ब्लड सगळ्या रोगात लागलेले ओके तेजे उदक बी मारलेलें कितें ना ताका तितलें उदक लागना तिवालीक मातशें रोगत लागला ब्लड लागलेला कपडा एक तुकडा हिंगा पडलेलो एक तुकडा हिंगा तुम्ही आता बॉडी पळयल्ली पळय जीएमसीन तुज्या भावाचे तुमकां वचपाकूच दिवंक ना भाव गेल्ले मग त्यांनी पहिले खंय लागला मार ताका तेंच्यांनी ते पळोवपाक बी दिना आनी फोटो काडपाक बी दिना म्हणटा न्हू ताका फोटो काडूंकूच दिना ओके परशुराम मेला पळय तो ते लग्न जाल्ले होय लगीन जाला तेजे लगीन जावन दोन भुरगे आहात सर ते आणि बायल ताजी स्प्रेड जाला सर 7 वर्सां जाली ताजी बायल स्प्रेड जावन चिंबल आसताले आमी सिरेन तेन्ना बायल स्प्रेड जाली म्हणून मागीर आमी बी कोण हिंगा रावना आनी 5 वर्सां जाली थिंगा रावतालो न्हू फोंड्यार गेला आनी रावपाक घर काडलें म्हणून थिंगा रावलो म्हणून भाव हिंगा रावपाक लागलो हिंगा 2-3 वर्सां जाली तो काम करत रावलो म्हाजे कडेन येतालो केन्ना केन्ना मागीर हिंगा धांवन येतालो तो आपूण हिंगाच रावता हिंगा मॅडम काम म्हणून बरें आहा म्हणून हिंगा रावतालो अचानक तेजे सकाळी ते पळय ते काम करतना तेजे माथ्यार पडली ती माथ्यार पडली हेंच्यांनी मागीर म्हणटा ते भुरगे मारले आमी 3 जाण वयर आले माथ्यार पडली तो हिंगाच डेड जालो समज तेंच्यांनी अंबुलीस आपोवना अंबुलीस आनी पुलिसाक कंप्लेंट करूं ना काय ना आपणाच्या गाडीन घातले आनी गेले ते दोन चेडवा तेजे कितें करता दोन चेडवा काजारी आहा ते दोन्ही काजारी दोगांक दोग जाण भुरगे आहा एक चेडो कारवार आसता एक चेडो चिंबला आसता व्हडले ओके 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 तेजे एक्चुअल फूल नांव कितें तुज्या भावाचे परशुराम मारुती दोत्रे ओके तो गोंयानूच रावता हो आमी खूब वर्सां जाले गोंयानूच जाला आमी हिंगाच जल्म जाला आनी हिंगाच जाला आमी सगळे ओके आमची आयडी बी सगळे आनी जे मॅडमान कितें सांगला कंपन्सेशन कितें आमकां कांयच सांगना तेणी काय दिवचें ना म्हणून तशी आमकां काय उलोवना तेणी तुमी उलयल्ले तेंचे ना आमी काय उलोवना तेंच्या वांगडा आमी डायरेक्ट भावानी हांव आमी गोल्डवा पुलीस स्टेशनार पावले थंयच्यान आमी गेले ओके कंप्लेन केला तर तुमी थंय कंप्लेंट करता तुमी कंप्लेन केल्या आमी बरें जालें थंय सगळे टेस्टमॅन आमचे घेतले थंय आतां भाव आहा थंय ओके ओके आनी सेफ्टीचे कितें उलयलेलें आहा सेफ्टी हेल्मेट कितें दिल्ले हेंच्यांनी दिवन जाय सर सेफ्टी म्हणल्यार कितें हेल्मेट दिवन जाय शूज दिवन जाय सगळें हेंच्यांनी जानकारी दिवन जाय हेंच्यांनी काय दिवन आसतलें तशी ते हेल्मेट बी आसलें ताका कांयच मार पडपाना आसली सर हेंच्यांनी शूज ना आनी ताका हेल्मेट ना काय ना तिंगा तुजे कपडे पडलेले पयल्यार तेजे हेल्मेट दिसोना आमकां काय दिसोना सर तिका हेंच्यांनी हेल्मेट बी दिलें जाल्यार ताका माथ्याक मार पडचें ना अशी एक हें आसता कंपनी म्हणल्यार कितें क्वॉलिटीचें म्हणल्यार ताका शूज दिवपा पडटा आनी हेल्मेट दिवपा पडटा ते सेफ्टी घालून काम करपा पडटा आनी कितें डेंजर काम आसा जाल्यार सेफ्टी बॅट दिवपा पडटा तशी बेश्टे चडान ते काम करप नासता हेंच्यांनी दिवना आसतलें ओके थँक्यू तुम्ही सांगा आता आम्ही सकाळी येयले तेन्ना पुलीस येवना आसले म्हणून आमकां कळ्ळें एम्ब्युलन्स सुद्दां पावना आसले त्यांनी आपल्या गाडयेन घेवन गेले पण विदाउट कंप्लेंट बीन थंयसर बॉडी घेवन गेले आतां कितें इश्यू फेस करता एक्सिडेंट जाल्या उपरांत त्यांनी ती बॉडी हिंगासान घेवन गेले आनी डायरेक्ट जीएमसीन ताका एडमीट केला हें म्हणून सांगलें त्यांनी पूण त्यांनी तेचे कायदो आसलो की एम्ब्युलन्स नाल्यार पुलिसाक कळोवपाचें आसलें जीएमसीन ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनान सांगलां की हांवें बॉडी येयल्या म्हणून पोस्टमॉर्टमाक ते त्या म्हणसर हेंच्या घरच्यांक थिंगा वचोन मेळोंक किंवा थिंगातले फोटो काडूंक बॉडीचे कोणाक दिवंक ना घरच्यांक पासून अलावड ना आतां ते तुमी पळोवंक जाय कितें करूंक जाय ते आनी पुलीस स्टेशन पळोवंक जाय कितें करपाचें ते बॉडी पळोवपाक सोदता म्हणटा तूं होय पुलिसांक गोमोकूच नासले पुलिसांक कॉल केन्ना 12:30 कितें मिडियाचेर आयला तेन्ना होय ना जीएमसीन फोन केला तेन्ना मिडियाचेर येवंक नासले जीएमसीन फोन येयला तेन्ना बॉडी तेन्ना हे करता हे एक्सिडेंट घडले सकाळी 10:30 समथिंग 9:30 10:30 ह्या वराचेर आनी हांकां पुलिसांक कळटा ऑलमोस्ट 12:30
GMCसान डायरेक्ट. ओके. तशें म्हणजे हांगा ते पयली बॉडी खंयचे परिस्थितीन आहा पयली पंचनामा करून मागीर व्हरता. आनी तुमी म्हटलें पयली बॉडी हेणी म्हटलें की तेज्या भावान की हांगसरूच तो मेल्लो पडल्या उपरांत तेज्या त्या माथ्यार पडल्या उपरांत. तुमी सांगता की ताका तेंच्यांनी वचून एडमीट केल्या म्हटलें म्हणून. हय एडमीट केला ऑन बॉट ऑन डेड ऑन अरायवल म्हणून सांगला थिंगा. डेड ऑन अरायवल. आनी पोस्टमॉर्टम बी कितें आतां अजून सांगूंक ना केन्ना जातलो तो पूण आयज जावचें ना इतले गॅरंटी आतां. फाल्यां जातली. पुलिसान कितें सांगलें बीन तुमकां? पुलिसान सांगलां फाल्यां जातली बॉडी. पुलिसान कितें सांगलें तांकां कळयलें म्हणून? हय कळयलें म्हणून आमकां आत्तां सांगलां आमी जेन्ना पुलीस स्टेशनार गेल्ले तेन्ना की आमकां कळलां थिंगासान GMCसान एक बॉडी येयल्या हिंगा एक्सिडंट जाला म्हणून आनी ते पोस्टमॉर्टम फाल्यां जातलो. ओके. बट वॉट अबाउट द इन्व्हेस्टिगेशन? ज्या जाग्यार बॉडी मेळ्ळ्या त्या जाग्यार ती परिस्थिती पुलीस येवन पंचनामा करता. ते आतां येयल्यात पुलीस सर. हय. हो टायम 5:30. बट हाव इट वील अफेक्ट द केस? इट वील अफेक्ट द केस. जस्टीस मेळटलें सारकें? इट वील डिले द जस्टीस वील बी डिनायड फॉर शुअर. मग खंय ना खंय हायड करपाचे प्रयत्न आसतले न्ही सर. कित्याक पळय खंय ना खंय तरी हायड करप इतले वगत म्हणजे 6 वरां जाले उपरांत पुलीस येता जाल्यार आमी फायदो कितें? एविडन्स टॅम्परिंग जातलें. आमी सकाळीं हांगा आयले लेबरा कडेन मेळ्ळे तांकां उलयले खंयसर तांचो सेफ्टी प्रिकॉशन हे घेयना म्हणजे हेल्मेट घालचो पडटा सेफ्टी मेजरमेंट्स कांयच यूज करिना. सो सगळे जे लेबर हांगा काम करता सगळे धोक्यान अशें. वय 100% सर. सगळ्यांकूच त्रास जातलो. आतां येते व्हडले केदें व्हडलें पडला तें पळय तुका कळटलें तेजें वेट कितलें आहा त्या मनशार पडलें म्हणल्यार मनीस चितो रावचोच ना. इवन गव्हर्मेंटान कॉन्फिडन्स घेवपाची गरज असले मेजर. ऑफकोर्स येस मशीन हांगा सगळे मेंटेनन्स. ऑफकोर्स येस सर. मेंटेनन्स कॉग्निजन्स घेवंकूच जाय लेबराच्या सेफ्टी खातीर. आनी हिंगा रेग्युलर चॅकअप जावंकूच जाय. नाल्यार हेल्थ डिपार्टमेंट लेबर डिपार्टमेंट हांगसर विजीट आसपाक जाय. कित्याक हे चडशे तुका एबंडंट प्लेस कळ्ळा लायक सर. एबंडंट प्लेस कित्याक सांग हिंगा कोण पावचो ना. खुबशे पावतले कोण? आयसोलेटेड प्लेसीस. हिंगा केन्ना एक्सिडंट जाल्या उपरांत पावतलो कोण? तेज्या आदी कोण पावचो. बट एरियाचें नांव कितें? चिंबेल. चिंबेल भितर कितें कितें म्हणटाले? स्टोन क्वॉरीचें कितें नांव बी ना कंपनी समथींग? ना आय डोंट हॅव. ओके. तुमचें नांव कितें सर? सेड्रिक. सेड्रिक.